दाबोळे विमानतळ आनीक वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ले खातीर जीएफडीओन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाक शाबासकी दिल्या. मात कोविड परिस्थितीचेर लक्ष मारून आमी गोंयच्या पर्यटन इंडस्ट्रीचो फुडार कितें हाचेर सरकारा कडेन श्वेतपत्रिका मागता अशें फादर एर्मिटो रिबेलो हांणी सांगलां. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हाका शाबासकी दिवंक सोदता, कारण तांणी येवजिल्लें दाबोलीचो एअरपोर्ट आनीक वाडोवंक आनी हे भाशेन आतां हे एक्सपान्शन दाबोली एअरपोर्टाचें केल्या उपरांत हो एअरपोर्ट साबार वर्सांक आमकां पावतलो आनीक ताची कॅपॅसिटी आतां वर्साक 1 करोडा वयर पॅसेंजरांची जातली पर वर्साक एक फावट. आतां परिस्थिती आमचे आख्या संवसाराची आनी गोंयची एक कोरोना पिडेक लागून सारकी बिगडत गेल्या आनी आमचो ट्युरिजम खूब संकश्टांत आसा. हे सगळे संवसारांत ही परिस्थिती येयल्या ती बारीक चिंतून आमी मागता सरकारा कडेन ताणें आमचे ट्युरिजम इंडस्ट्रीची हो गोंयचो ट्युरिजमाचो फुडार कितें जातलो ताचे विशीं एक व्हायट पेपर काडूंक गरजेचें. आनी ह्या व्हायट पेपरांत तांणी हे 2 एअरपोर्ट कशे चलतले दाबोली आनी मोपा तें तांणी स्पश्ट करूंक जाय. तशेंच गोंयांत जेन्ना कोळसो येता आनी कोळशा उद्देशी जावं रस्त्या वयल्यान व्हरतले, नदींतल्यान वतले, रेल्वेन वतले, सगळें आमचें पर्यावरण काळें काळें कीट जातलें तेन्ना गोंयांत ट्युरिस्ट येतले काय, तांकां गोंयांत येवची आनी कशी उरल्या हें तातूंत हे व्हायट पेपरांत सरकारान आमकां घालून दाखोवंक जाय. After this COVID and after this cold coming into Goa, it cannot be business as usual. There has to be a proper study, an effective study on what our future is. As it is, this state is bankrupt where finances are concerned. So we have to be very, very careful how we are going to present our future into the financial implications.